हांवें पंचायतीन सांगलें एका आमच्या सरपंचाक हाडून लेगून दाखयलो. सर म्हणलें म्हाका म्हटलें मातशें म्हणलें कोत्ता म्हणून सांगलें ताणें. आनी आजून लेगून ना, निमाणें म्हाकाच कोरचें पडलें. आनी आजुनूय उदक तोहेंच आहा जाणा बाबा. अंकल तुका कित्याक करचें पडलें? हें म्हाका शेत म्हाजें सगळें आख्खें बुडोवन पडलेलें. हांवें हाडला सरपंचाक आनी दाखयला लेगून. मेंबर लेगून येयलोलो आनी सर म्हणलें म्हाका एक मातशें बीसीबी. तो म्हणलें बीसीबी ना, येतली 2 दिसांनी मागीर तुका कोत्ता. आनी म्हाका म्हणलें मातसो रस्तो येयलो करून करया म्हणून आलो. करिना म्हणून न्हू, करया म्हणून आलो. पूण आजुनूय ना. हांव कितें करूं? हांवें म्हाका जाता तो हांवें काडलें. हांव 74 years old. म्हाज्या कडल्यान सिरीज कशी जाता? मागीर तुमी म्हणटा शेतां रोवंक ना, शेतां पाड पडली आनी कितें जालें? कित्याक सरपंच तुमी सगळे म्हणलें आमचेच मनीस तुमी. आनी निमाणें सगळें जें केलां शिमीट वामीट आनी आमचे रस्ता थिंग आसा. शेतान केदे व्हडले फातर आहा ते पळय म्हाज्या. देव बरें करूं.
किती